नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो आमचो विशय आसा तो नॉयज पोल्युशनाचो. वाय देर इज सो मच ऑफ नॉयज अबाउट नॉयज पोल्युशन अँड हायकोर्ट्स ऑर्डर ऑन नॉयज पोल्युशन. विशय असो जो प्रत्येक गोंयकाराक लागता, प्रत्येक उद्देगाक लागता, टुरिजम इंडस्ट्रीक लागता. हाचे परिणाम कितें, कायदो कितें हायकोर्टान अकस्मात नवीन केला काय कायदो आशिल्लो पण तो इम्प्लिमेंट जायनाशिल्लो. आणि आता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत जी प्रशासनान कारवाय सुरू केल्या ताचो ऑन ग्राउंड परिणाम कितें, ह्या गजालीचे आमी उलयतात. दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आम आदमी पार्टीचे फुडारी अमित पालेकार. आज ते ह्या पॅनलाचेर म्हाका दिसता की राजकारणी म्हणनात, ते तांकां टुरिजमाचो उद्देग, ताजे कडेन आशिल्ले तांचे संबंध आनी त्याच बरोबर कायद्याचो अभ्यास ह्या भुमिकेंतल्यान ते आसात. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे उद्देजक आनी जांकां टुरिजम उद्देगाचोय भरपूर अनुभव आसा. नॉयज आनी नॉयज पोल्युशन ह्या दोनूय गजालींचेर जे सामके सर्कस आनी कसरत करत असतात ते नंदनबाब कुडचडकार. हांव म्हजे बरोबर. नंदनबाब, वेलकम. हांव सुरवात नंदनबाब तुमचे कडच्यानूच करता की तुमी उद्देगांतले मनीस. ही सर्कस म्हाका दिसता तुमकां फाटली 2-3 दशकां करत रावची पडटा. हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत कितें बदललां आनी ह्या ऑर्डरी कडेन तुमी उद्देगांतले मनीस म्हणून कशें करून पळयतात? म्हाका समज तुमी एक 4 ते 5 मिनटां दिलीं, हय, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ही म्युजीक इंडस्ट्री स्टार्ट कशी जाली. 60s आनी 70सांत हिप्पी आयले. हिप्पी येवन गोंयान 3 टायप्स ऑफ म्युजीक सुरू जाल्यो. एक गोवा ट्रान्स, दुसरो रॉक एंड रोल आनी तिसरो रास्ता. ह्यो 3 स्ट्रिम्स ऑफ म्युजीक ह्या गोंयच्या भुमीचेर सुरू जाल्यो. आनी कितलींशीं वर्सां अप टील लुईझीन बाब चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना पर्यंत हो म्युजीक वायल्ड वाजयताले. लुईझीन बाब जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॉयज पोल्युशन एक्ट काडलो. आनी तेन्ना एवरी स्टेटीक सांगलें की तांणी आपलो इंडिविज्युअल एक्ट फॉर्मेट करचो म्हणून. अकॉर्डिंगली गोवा स्टेट एडॉप्टेड मध्य प्रदेश स्टेट एक्ट. आनी हाका आज 22-23 वर्सां जालीं. 23 वर्सां जालीं एक्ट जावन ह्या भुमेचेर. आनी 23 वर्सां एक्ट जावन सुद्दां आमी म्युजीक भायर वाजयताले. आतां हो एक्ट जातकच गोवा फावंडेशनान 2-3 कोर्टान वचून तांणी कंप्लेन्स केल्यो की हे सगळे लोक पळय आसात ते आमकां रातचे न्हिदूंक दिनात. आतां तेन्ना आमी सगळे पळय धंदेवाईक आसात, तांणी एक मिटींग घेतली आनी आमकांय खबर नाशिल्लो हो एक्ट कितें म्हणटा तो. आमी एक 300-400 लोकांनी गास्पार डायसाचो पळय हॉल आसा तो बूक केलो. हातूंत हांवें आनी रिकार्दो डिसुजा, रिकी टिटोचो ओनर, हाणें आमी पुढाकार घेतलो. आनी बाबा आतां आयडिएट करया, कितें करया म्हणटा ते. लोक आयले आनी आमकां त्या माचयेर बसपाक एक मनीस जाय आशिल्लो. समबडी हू वूड कोऑर्डिनेट दीस होल थिंग. आनी त्या टायमार आमकां असो मनीस मेळ्ळो जाचें नांव आज तुमी सगळे पॉलिटिक्सान आयकतात, मायकल लोबो. तो कोण नाशिल्लो तेन्ना. तो तेन्ना त्या माचयेर चडून आमच्या पासत मागले. ताजे नंतर हांगा सेक्रेटरी IAS मदन म्हणून आशिल्लो, IAS विक्रम देवदत्त, हांकां घेवन आमी दिल्ली गेले. एनवायरमेंटल ऑफिशल्सा कडेन उलयले. आमचें कांयच जालें ना. तांणी कितें सांगलें, तुमकां आमी 6 ते 10 पर्यंत म्युजीक वाजोवपाक दितात, 10 वाजोवपाक जाय, भितर वचात, लोकांक त्रास करनाकात. ही अशी ह्या म्युजिकेची स्टोरी. पण आज जेन्ना हायकोर्ट हेंच सांगता मागीर इतलो बोवाळ कित्याक नंदनबाब? कितें जालें की पयलीं एक 20-25 गोंयकार सगळ्यांक सांबाळून
कोणाकूच त्रास दिनासतना म्युजीक वाजयताले. हातूंत आयलो हो कोवीड सोंपता बिगिनींग ऑफ 21 सगळे हिंदुस्तानचे सगळे लोक गोंयांत येवपाक लागले. म्युजीक सगळें बंद आशिल्लें. हू इज हू ऑफ इंडिया गोंयांत येवन बसपाक लागले. आसागांव जे 5,000 रुपयाचें आशिल्लें तें 1 लाखाचेर स्क्वेअर मिटर पावलो. एक रेस्टॉरंट नाशिल्लें थंय 60 रेस्टॉरंटां जालीं. कोणेच कांय पळयलें ना बाबा कॅरींग कॅपेसिटी कितें. आनी हातूंत आयिल्लो गेल्लो मनीस भायर येवन म्युजीक वाजोवपाक लागलो. खंयच्यान तुमी म्हणटात परिस्थिती हातभायर वचपाक लागली. अमित, तुजे आक्षेप कितें? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या 10 मेरेन बंद करपाचें. सामान्य मनीस म्हणटालो बरी ऑर्डर. नंदन बाब म्हणटा की सुरवातीसान अशेंच आशिल्लें, आमी पाळनाशिल्ले. आज जेन्ना कोण तरी कायदो रिइन्फोर्स करपाक पळयता, हायकोर्ट ही ऑर्डर दिता, ताजेर तुमचें ओपिनियन कितें? सी 2 गजाली आसा. कोर्टाक केन्ना इंटरफेर करचें पडटा? जेन्ना गव्हर्मेंट फेल जाता तेन्ना कोर्टाक इंटरफेर करचें पडटा. डेमोक्रेसीन लेजिस्लेशन आनी एडज्युडिकेशन हे दोन्ही विशय आसा ते वेगवेगळे तरेन आसता. कोर्ट्स कॅन इंटरप्रेट, कोर्ट्स कॅनॉट लेजिस्लेट, बट इफ गव्हर्मेंट फेल्स टू लेजिस्लेट देन कोर्ट हॅज टू इंटरफेर. कायदो तसोच आशिल्लो. 10 मेरेन म्युजीक लावड वाजोवचें न्ही होच कायदो पयलीं पासून. पूण हाव दीस हॅज गॉन टू दीस एक्सटेंट की हायकोर्टाक इंटरफियर करचें पडलें. गोंयांत म्युजीक हो गोंयकारांचो अविभाज्य घटक आसा. आनी गोंयचो टुरिजम सेक्टर जर तर पळयलो जाल्यार तूं फाटली वर्साची 20-25 वर्साची सुद्दां वाटचाल गोंयची पळयत जाल्यार टुरिजम इंडस्ट्रीन म्युजीक जर सोडलें आनी आर्टिफिशली वे द म्युजीक हब गोवा हॅज बिकम हें सोडलें जाल्यार कितें केलां गोंयान? गोंय सरकारान कितें केलां की टुरिजम एनहान्स करचें म्हणून, एक्सेप्ट फॉर ब्रिंगींग इन कसिनोज. There is nothing which has come as entertainment, and the only thing that has added value to Goa is music and music industry in some form. Of course, कोणाकच डिस्टर्ब करपा जायना, रातचे ओपन म्युजीक वाजोवपा जायना. पूण हे वाचपाक दिलें कोणी? आज आमी वेगवेगळी फेस्टिवल्स पळयली. प्रत्येक फेस्टिवलाक लास्ट मोमेंट पर्यंत परमिशन्स दिना. बिकॉज पॉलिटिशियन्स ऑलवेज लुक्ड एट these festivals as an opportunity or avenue to make money. आणि ते पैसे करता आसतना मागीर हॅपझार्डली वेगवेगळ्या तरेन जाग्यांचेर रेस्टॉरंट्स दिवप, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर क्लब्स ओपन करपाक दिले. सम एरियाज आर व्हेरी क्लोज टू रेजिडेन्शियल, लायक मोर्जी सारक्या जाग्यांचेर टर्टल नेस्टिंग सायटाच्या एक 400-500 मिटराचेर सुद्दां क्लब्स आसात. तशेंच आनी वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्यार रेजिडेन्शियल एरियाज आसा पण क्लब्स आसा. नाव वन्स दे हॅव बीन अलाउड, नाव ऑब्वियसली कोणाच्या तरी आशिर्वादान हें चल्लें. तातूंत पोलीस इनवॉल्ड आशिल्ले, तातूंत पॉलिटिशियन्स इनवॉल्ड आशिल्ले. लास्ट 2 वर्सां जालीं हायकोर्ट हें मॉनिटर करता. आनी येट रॅम्पंटली इलिगली गोंयकार मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा ते गोंयकार न्ही, सगळे भायलेच चडशे, तांकां पुलिसांच्या आशिर्वादान, तांकां पॉलिटिशियन्साच्या आशिर्वादान हें करपाक दिलें. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की सुक्या बरोबर ओलेंय जळपाक लागला. आज गोंयकार जो प्रामाणीकपणान बिझनस करतालो, आज पुलिसांची अशी परिस्थिती जाल्या की तांकां हायकोर्टान सांगलां की वील होल्ड यू इन कंटेम्प्ट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट फियर जे बाबडे कोण बरे भशेन धंदे करताले तांच्या वाटेक वचपाक लागल्या. क्लोज इज अलाउड, इंडोर्स इज अलाउड, बट आज कालांगूट किंवा कांदोळे किंवा वागातोर अंजुना सगळ्या जाग्यांचेर अशी परिस्थिती आसा की पुलीस म्हणटा तुमी बंद करा, आमकां भंय दिसता. म्हाका हाजेर आक्षेप आसा. आक्षेप हाजेर ना की 10च्या मागीर ओपन म्युजीक बंद केला. नो डावट यू शूड स्टॉप इट. बट टुरिजम इंडस्ट्री जी आज अशे तरेन आसा वेर इट इज डिपेंडंट ऑन म्युजीक इंडस्ट्री अँड क्लब्स अँड अदर पार्ट, then government has to enact some laws. We are living in the era of MP Sound Pollution Act, which has become redundant. जशें म्हणला तशें. This is very easy to criticize. Enact some laws where what laws you want? तुका कितें दिसता की सरकारान जो कायदो करपाक जाय, कितें प्रोविजन आसची ताचे भितर? इलिगॅलिटीज जर लीगल करपाक कायदो हाडपाक शकता, इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर लीगल करपाक कायदो हाडपाक शकता जाल्यार झोन्स डिफाय कर. हांव वर्ल्ड ओवर भोंवता, हांवें वर्ल्ड ओवर पळयला. देर आर झोन्स वीच आर बीन डिफायन्ड फॉर नॉयजीस ऑर हॅविंग क्लब्स. नाव रॅम्पंटली तुमी खंय अलाव करता आनी मागीर म्हणटा हें चल्लां इलिगल, बट दे आर ऑपरेटिंग विथ युअर ओन परमिशन्स. सो झोन्स डिफायन करप, CRZ laws should be such or rules should be such that without harming the environment, you prevail upon central government and work along with tandem with central government that we will enact laws to allow closed restaurants or clubs in particular zones. Why can't you do that? You can legislate. तुम्ही कितें करता? तुम्ही म्हणटा की झोन्स आयडेंटिफाय करा जंय 24 वर म्युजीक चलोवपाक मेळटलें.
हांव म्हणना 24 वरां पण झोन्स आयडेंटिफाय कर विदाउट डिस्टर्बिंग एनी हॅबिटेशन वीच इज अराउंड. अलाव पीपल टू हॅव क्लोज डोर क्लब्स. अलाव देम टू सर्टन मॉडिफिकेशन म्हणजे CRZ सुद्धा जर अलाव केले टेम्पररी स्ट्रक्चर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट वेर दे कॅन हॅव क्लोज्ड वेन्यूज अँड अलाव देम टू प्ले म्युझिक सो दॅट इंडस्ट्री कॅन प्रॉस्पर. दोन मुद्दे आहेत. एक ताणें सांगलें की जगभर गजाली अशी चल्ल्या. तुमी जगभर भोंवल्यात. तुमी जेन्ना जगभर भोंवल्यात तेन्ना तुमकां कितें दिसता की जग ह्या विशया कडेन कशें पळयता? आमी अशी बिहेव करतात खूब फावटी की वी आर दी ओनली टुरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जाल्ल्या विशयान. जग ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? एंड डू यू एग्री विथ दीस आयडिया की झोन्स आसचे ज्या झोना भितर जंय पब्लीक डिस्टर्ब जायना, हॅबिटेशन डिस्टर्ब जायना, ह्यो गजाली अलाव करच्यो. सो जो गोंयाक कोण येता ताका येवन फक्त धुमशेणां घालपा जाय ताजे खातीर तो एक धुमशेणांचो झोन आसचो. हांव तुजो दुसरो प्रश्न हय पयलीं आन्सर करता. हय आतां दुसऱ्या प्रश्नाचेर आमी गोंयची पळय मेंटेलिटी जाल्या न्ही की गव्हर्मेंट कितेंय करता ताचेर आज ऑब्जेक्शन हाडपाची. ती सांग्यार IIT येता जंय लोक शिकतले आनी बरे जातले ताजेर हें तुमकां दिसता की गोंयान हांगा म्युजीक आनी नॉयजाक आनी हाका लोक जागो दितलो म्हणून? आमचे हांगा समज एक जेटीचेर समज पयशे बुडटले, कोणी म्हणटा अरे ती जेटी बुडटले कोलाक लागून. हरशीं ती जेटीचेर पयशे मोडटात वॉटर स्पोर्ट्स करपाक. सो आमची मेंटेलिटी अशी जाल्या की क्रिटिसायज एनीथींग एंड एवरीथींग दॅट गव्हर्मेंट इज डुईंग. सो तुजो पळय दुसरो प्रश्न हा म्हजो दोस्त अमितान उलयला पळय न्ही, दॅट आय थिंक इज नॉट पॉसिबल. कित्याक आमची आज सोसायटीची मेंटेलिटी चेंज जाल्या. कमिंग बॅक टू युअर फर्स्ट प्रश्न, इबित्सा युरोपान जगाचे सगळे मोठे पाशा जे व्हडले क्लब आसा, बर्थ प्लेस ऑफ म्युजीक, आय मीन थंय जितले लोक वर्साक येतात, आमकां जितले पळय हिंदुस्तानाक लोक वर्साक येतात भायले तितले थंय म्हयन्याक येतात. आनी ओन्ली पार्टीज अँड पार्टीज अँड पार्टीज. नाव थंय कितें केलें 20 वर्सां फाटीं तांकां सगळ्यांनी सांगलें, कोर्टाचें हें जालें की धांक म्युजीक बंद. सो लोकांनी ब्युटिफूल क्लब्स बांदली जी ऑटोमॅटीक वयल्यान ओपन जातात. धांक शट डावन टोटली. भितर म्युजीक चालू उरता, भितर म्युजीक, भायर कोणाक त्रास जायना. गोंयांनी तेंच आसा. म्युजीक कंटिन्यूज. आतां भितर समज तुवें केलें ताका खर्च येता. लोकांक संवय कितें जाल्या, काडली जीब लायली ताळ्याक, घालो म्युजीक पेटयलो, दुसऱ्याक कितें त्रास जाता तें आज लोक पळोवन वचनात. आमी आतां ते विज्युअल दाखयतात. अशे कांय बीच आसा जंय कॉम्पिटिशन सुरू जाली, कोणाचें म्युजीक चड मोठें, सायडीचे मनशाचें काय आपलें, इतल्याचेर पावलें. न्ही, हेंच कॅरींग कॅपेसिटी म्हणून एका जाग्याची आसता. तशेंच आमच्या गोंयची नॉयज कॅरींग कॅपेसिटी 10,000 पटीन वाडली. म्हणटकर हांव समज पयसो करतां, इट कॅनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सीज स्लीप. दुसऱ्यांक न्हिदूंक दिनासतना हांवें समज पयसो केलो, तो पयसो केन्नाच पचचो ना. धंदो म्हणटा तो करता आसतना सोसायटीक टुगेदर घेवन करपाक जाय. आतां हातूंत एक एग्जाम्पल दिता. हांवें समज फाल्यां एक इल्लिगल सोरो विकलो, तो शेजाऱ्याक हें जायना, दुखना, स्टेटीक लॉस जाता, रेवन्यू लॉस जाता. पूण हांवें समज थंय म्युजीक घालें, ती सगळी विलेज रातची न्हिदना, डिस्टर्ब जाता. म्हाका हांव मुद्दम बिफोर आय गो टू अमित, स्ट्रेट क्वेश्चन नंदन बाब तुमकां. यू रन वन ऑफ दी मोस्ट फेमस क्लब्स इन इंडिया, LPK. फाल्यां तुमकां जर हे पयशे खर्च करचे पडले सो दॅट आशी कुशीच्या लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हण, तुमची तयारी आहा काय? पयशे खर्च करपाचो प्रश्न येतकीर तुमी बी मागीर मातसो हे सदळ आसपाक जाय, लॅटिट्यूड आसपाक जाय अशें उलयतले? ना हेंच हांव तुका एक एक पार्टी जाली आनी त्या पार्टेक आशिल्लो. त्या पार्टेक जेन्ना हांव उलयतालो, आय वॉज एक वायलेटर कशें लोकांनी म्हाका पळयलो की तुवें गोंयचें बरें करूं ना, तूं तें म्युजीक भायर घालून यू आर डिस्ट्रॉयींग गोवा. म्हणटकीर जेन्ना हांव तांचे कडेन इंटरॅक्ट करून उलयतालो की आय फेल्ट की आमी बरें कांय करूं ना, आमी फक्त कितें केलां तें न्यूसन्स केलां. एंड इट रियली हर्ट मी. हय, केलां आमी. इट वॉज अ न्यूसन्स एंड वी हॅव टू फायंड अ वे आउट. बाबा
हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा, हाव डू वी प्ले द तुम्ही म्हणतात विदाउट विदाउट एनी हेजिटेशन कंप्लाय. आणि अमित, यू आर सेइंग कंप्लाय बरें आहा, पण हातूंतल्यान आनी मार्क काडया म्हणून. पळय, दोन गजाली आसा. बाबांचे सांगला पळय, न्यूसन्स टू अदर्स, ऑफकोर्स नोबडी कॅन एडवोकेट दॅट, ते आमी बंद करपाकच जाय, नो डावट अबाउट इट. पण वाय सिलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट? म्हजो प्रश्न आसा तो सिलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट. सिलेक्टिव्ह म्हळ्यार कितें? सिलेक्टिव्ह म्हणल्यार जाका पॉलिटिशियनाचो, जाका पुलिसांचो, जाका लिडर्सांचो आशिर्वाद आसा ते चलता. हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना गोंयांत 2 मोठ्यो पार्टी जाल्यो, त्यो कश्यो जाल्यो? रातच्या 1:30 जेन्ना लोक पुलीस वचून जर ते बंद करता जाल्यार ताका कोणाचो आशिर्वाद आशिल्लो, कोण तातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले, हे सगळें सोदून काडचें पडटलें. गोंयकार जर गोंयांत रावून सादो बिझनेस करता जाल्यार तांकां तुमी इंटरफियर करता. आज कॉम्पिटिशन चालू आसा कोस्टल बेल्टार, सावंड परमिशनाक ब्रायब्स, पोलीस परमिशनाक ब्रायब, आनी कसली परमिशनाक ब्रायब, CRZ परमिशनाक ब्रायब, हे सगळे ब्रायब जर सीन तूं पळयत. हांव इंडस्ट्रीक कनेक्टेड आसा, आय एम द लॉयर फॉर एंटायर हॉटेल इंडस्ट्री, रेस्टॉरंट इंडस्ट्री, आनी आज तांकां एक सादें जर परमिशन घेवचें पडलें जाल्यार कितल्यो ब्रायब्स दिवच्यो पडटा. हांव म्हणटा तुमी सिलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट कित्याक करता? वाय आर यू नॉट एनफोर्सिंग इट कंप्लीटली? कंप्लीट डांग बंद कर, सामकें सरसकट सगळ्यांचे बंद कर. 10 जाणांक तूं चलोवंक दिवं नाका, देन देर इज अ प्रॉब्लेम. धांक जर देन इट वील बिकम अ हॅबिट. 90 बंद करता, 10 जाणांक चलोवपाक, देर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड. 100% बंद कर. वॉट हॅज हॅपन्ड इन इबिजा विल हॅपन इन गोवा. पीपल विल इन्वेस्ट. लोकांक कितें दिसता, बाबा हांव गोंयकार, हांव प्रामाणीकपणे म्हजो बिझनेस करता, हांव कोणाक डिस्टर्ब करना, पूण म्हजो धंदो बंद करता. आनी बाकीच्यांचे जे रॅम्पंटली ओपन आसा ते सकाळचे 3-4 मेरेन म्युजीक वाजयता. वाय दीस सिलेक्टिव्ह ट्रिटमेंट? दीस सिलेक्टिव्ह ट्रिटमेंट इज ओनली बिकॉज त्या तरेन ब्रायब्स वता. वाय शूड दीस हॅपन? अँड अकॉर्डिंग टू मी कोर्ट्स इंटरफियरन्स इज टू दॅट एक्सटेंट की इलिगली हे करपाक लेवल प्लेइंग फील्ड. कापासदात कशी आसतली खंयच्याच क्लबाची, वेन हायकोर्ट्स ऑर्डर्स आर देर, वेन देर इज सो मच ऑफ मिडिया न्यूज हॅपनिंग, अँड येट सम आर सो बोल्ड दॅट दे गो अहेड अँड प्ले लावड म्युजीक टील वी आवर्स इन द मॉर्निंग. आनी हे सगळे जर पुलिसांक जर आयकपाक येना जाल्यार कोणाक आयकपाक येवपाक जाय आशिल्लें? नंदन, तुमी हो मुद्दो एग्री करनात अमिताचो की लेवल प्लेइंग फील्ड आसपा जाय, बंद करपा जाय, सगळ्यांची बंद करा, चालू करपा जाय, सगळ्याक चालू करपा जाय. चेरी पिकिंग शूड नॉट हॅपन. हांवें सक्सेसिव्ह फ्रॉम 1999, आतां हांव ह्या धंद्यान 23 वर्सां आसा, सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्सा कडेन इंटरॅक्ट केलां. खंयच्याच गव्हर्मेंटान पयशे मागुनात. ऑन द कॉन्ट्री, इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम सगळ्यांनी सांगलें कितें, चलयात. कितल्यांक बंद करूंक? 10, 10:30, 11 बरें आसा. आतां जेन्ना आमकां अंक 11 मेळटा, आमी ती 11ची 3-4 करतात. बोट दिलें जाल्यार हात खावपाचो स्पेशलिस्ट. 3-4 करप म्हणजे हात न्ही, अख्खी बॉडीच खावप. सो इट इज अवर फॉल्ट. आय कॅनॉट ब्लेम एनीबडी की आमी हें वॅन्डलायज केलें म्हणून आज आमकां ही सगळीं 22 वर्सांची जी पळय हाडां आसात ती आमच्या गळ्याक लागली. अमित बाबान जें सांगलां आज कळ्ळें की लेवल प्लेइंग फील्ड, हें लेवल प्लेइंग फील्ड आमी गिळ्ळें, तुम्ही डिस्ट्रॉय केलें, आमी डिस्ट्रॉय केलें. कोणेंच दीस इज अ प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय अस. आनी आज समज आमी हें गोश्ट इफ वी हॅड हायकोर्टाक ऑर्डर दिवची पडली बिकॉज वी वॅन्डलायज्ड, वी कॅनॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, वी कॅनॉट टेक सिंपथी फ्रॉम एनीबडी. आमी हें आमचें प्रॉब्लेम आमीच केलें आनी आमच्याच पांयाचेर आमी कुराड मारून घेतली. It is very bold and courageous of you to admit this on live television. पण म्हाका एक गजाल मुद्दाम विचारची दिसता. आज जेन्ना ही हाडां येवन फायनली गळ्याक लागली, अशी टायमार तुमी म्हणटा कितें जनरली ओवरनायट हो रिसेट बटन प्रेस करपाक जाता काय अमित म्हणटा तशें की अकस्मात कितें करची परस आयज बिझनेस मागीर ताजी एनवायरमेंट हे सगळी गजाली लक्षांत दवरून हातूंतल्यान एक कितें तरी नवो मॉड्यूल तयार करया. इज दॅट रिसेट बटन possible? I completely appreciate your stand to admit that what went wrong. Is that reset button possible? No, I am taking a step forward. कोणा फाटल्यान कोण मानना. हें म्हजें आनी आमचे इंडस्ट्रीचें अशें फिलींग आसा की आमचेरूच धंदो चलता म्हणून असो न्ही. हें गोंय चलोवपाक टॅक्सी ड्रायव्हर चलयता, हॉटेल ओनर चलयता, आमचे बीच, आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट ही आमची माती. हांव अमित बाबा कडेन उलयतालो, ही वॉज ऑल्सो ऑफ दॅट सेम थींग दॅट
आमचे म्हणपागलो मदरलँड इज मोर इम्पॉर्टंट अँड गिविंग व्हॅल्यू टू द मदरलँड वॉज ऑल्सो द नीड ऑफ द अवर. ओके, नाव इन दीस कंटेक्स्ट लेट अस टुगेदर फायंड अ सोल्युशन. संक आमकां सकाळीं 6 ते रातचे 10 पर्यंत भायर वाजोवया. मागीर समज आमकां म्युजीक इंडस्ट्री चालू दवरपाक जाय, लेट अस बिल्ड ब्युटिफूल प्लेसीस इंडोर्स, जी कोणा डिस्टर्ब जावची ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. अमित बाब, डोंट यू अग्री विथ दिस? absolutely. He has completely admitted that yes, चुको जाल्यो, पण this High Court order is a great opportunity to set things right. Let us look at it as an opportunity and not an adversity. ॲब्सोल्युटली. हांवें फाटल्या 4 दिसांनी म्हजे वेगवेगळे क्लायंट्स आसा किंवा आमची स्वताची जी फॅमिली रेस्टॉरंट्स आसा थंय एक पळयलें. आमी पयलें म्हणजे आमी 10च्या मागीर म्युजीक वाजयत नाशिल्ले, वी आर नॉट इन टू दॅट इंडस्ट्री एट ऑल, बट आमी बाकीची पळयल्यो आनी मेनी ऑफ देम हॅव एडॉप्टेड. सो मेनी ऑफ देम हॅव स्टार्टेड हेडफोन्स. ना पण म्हजो प्रश्न होच परत लेवल प्लेइंग फील्ड. वेन आय सी दीस, देर वॉज अगेन वॉट आय हॅड सीन. आय हॅड राउंड इन कोस्टल बेल्ट ऑफ वागातर, अंजुना, when we went to Morji, we saw that and we saw it that certain people who जांचेर आशिर्वाद आसा सरकाराचो आणि महात्मा गांधी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जांचो आशिर्वाद आसा ते कशें चलता. सो आय एम सेईंग इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी, इक्वल क्लोजर्स. आणि जशें नंदन बाब म्हणटा, ऑफकोर्स one thing I can tell you, tourism industry जी गोंयची आसा is much more dependent on music today than anything else. आमी कांयच अशें जगा वेगळें क्रिएट करूना जाका लागून गोंयांत लोक येता. गोंयांत लोक सद्या येता कसिनो खातीर. वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस फॅक्ट. गोंयांत लोक येता कसिनो खातीर, खेळपा खातीर. गोंयांत लोक येता ड्रग्स घेवपा खातीर. गोंयांत लोक येता सोरो पिवपा खातीर. गोंयांत लोक येता म्युजिका खातीर. म्युजीक इज अ गुड थिंग, ड्रग्स इज अ बॅड थिंग, कसिनो इज अ वर्स्ट थिंग. बट वी हॅव क्रिएटेड दॅट टुरिजम इन गोवा. आज टुरिजम मिनिस्टर आसा जो आज वेगवेगळे तरेन समथींग जे स्टार्टेड डुईंग, बट लेट्स होप दॅट सीज द लायट ऑफ द डे. पण हें सगळें करता आसतना वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग की जेन्ना एक हॅबीट तूं क्रिएट करता, ती हॅबीट तशी उरता आनी ती चेंज जातलो जाल्यार थोडो वेळ दिवचो आसता. फाटल्या 10 दिसां भितर गोंयच्यो कितल्यो फ्लायटी कॅन्सल जाल्यो सांगच्यो. इन्स्टंट ड्रास्टिक रिसेट बटन. There can be and there should be. Any nuisance beyond 10 should be stopped. But equally to all. Equally to all. My equally to all. Equally, absolutely equally to all. नंतर 2 मुद्दे. पहिलो मुद्दा अमित म्हणटा की गोवा's tourism today is overtly dependent upon this music industry. Do you agree with that? Number 1. And your opinion matters a lot because तुम्ही completely या व्यवसायातले. By the figures, Pramod, last 10 दिसां भितर गोंयच्यो कितल्यो फ्लायटी कॅन्सल जाल्यो तो पळय तूं. After this order. After this order. Okay, we'll come to that. Second, नंदन बाबा दुसरो मुद्दो काढला लेवल प्लेइंग फिल्डाचो, की तुमकां दिसता काय कितें की लेवल प्लेइंग फील्ड आसा काय कायद्याचो वापर जो आसा तो विचेवर पार्टी इट मे बी, विचेवर पॉलिटिशियन इट मे बी, चेरी पिकिंग जाता. हांव हो शो तुजो, हय, पण हांव ह्या शोचेर अमित बाबाक एक प्रश्न विचारूंक प्लीज. अमित बाब, गोंयान हे पळय सगळे फॉरेनर येवन पळय म्युजीक वाजयतात, टोटली इलिगल, कळ्ळें. डोंट यू थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉईंग? हाजे पयलीं सगळ्या गोंयकारांनी सांबाळून केल्लें. ह्या 2-3 वर्सांत सगळे भायले येवन पेटोवपाक लागल्यात. डीजे येवन क्लब ओनर्स जाल्यात. हां, सगळे डीजे पळय हे आशिल्ले ते आतां क्लब ओनर्स जाल्यात. आनी तांकां आमचें गोंयचें पडूना, तांकां लूट आनी स्कूट म्हणटा तें पडलां. जोडया आनी या, कसल्याच टॅक्सीस भरनाये, कांयच करनाये, कसलीच लायसन्स घेवनाये. भरतात कोण? तुजे आनी म्हज्या सारके आमी गोंयकार जे हांगा रावचे पडटात आनी आमकां ज्या ऑथॉरिटीजांक जांकां तोंड दाखोवचें पडटा ते लोक हे पयशे भरतात. आनी गरज आसा गव्हर्मेंटाक की ह्याच आमी पयशे भरयल्या हाजेर आमचें गव्हर्मेंट चलता. हाजेर तुजें म्हणणें कितें? नंदन बाब जे म्हणटा न्ही तूं, दॅट इज देर इज गोइंग टू बी अ रेवल्युशन इन गोवा. आज ऑजरांत वागातोर बेल्टार आमी सोडले जाल्यार एकूय गोंयकार उरलो ना. पूण आज त्या प्रत्येक रेस्टॉरंटाक CRZान परमिशनां दिल्या. आज त्या प्रत्येक रेस्टॉरंटान गव्हर्मेंटान परमिशनां दिल्या. दे आर बीन वायलेटेड लेफ्ट, रायट एंड सेंटर. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट एनफोर्समेंट कित्याक जायना? आज गोंयकार जर सादें एक म्युटेशन करपाक गेलो जाल्यार ताका 6 म्हयने लागता. पूण आज दिल्लीचो जो म्हजो क्लायंट आसा तो म्युटेशन अप्लाय करता, तो म्हणटा आपूण मॅनेज करता. सरप्रायझिंगली एक दिल्लीचो मनीस म्हाका सांगता की बाबा तुजें कितें काम आसा जाल्यार सांग आमच्या डिपार्टमेंटान म्हणून. म्हणजे ही परिस्थिती
म्हाका सांगले हय. म्हाका सांगले अमक्या मिनिस्टरा कडेन तुजें कितें काम आसा जाल्यार सांग, अमक्या डिपार्टमेंटान तुजें काम कितें आसा जाल्यार सांग. म्हणजे परिस्थिती अशी आसा आमी हे तुका गोंयकार दिल्लीचो मनीस येवन सांगता. हे दिल्लीचो मनीस सांगता आनी दॅट इज वॉट इज डिझास्टर्स फॉर गोवा. आय एब्सोल्युटली अग्री विथ नंदन बाब वेन ही सेज दॅट दिस इज वॉट हॅज हॅपन्ड. गोवन्स हू आर डुईंग बिझनस व्हेरी डेलिजंटली ऑर व्हेरी म्हणजे प्रामाणीकपणे जो बिझनस करतालो तो बिझनस खंय तरी अफेक्ट जावपाक लागला. आनी तो बिझनस अफेक्ट करपाक रॅम्पंट यूज ऑफ मनी, पॉलिटिकल कनेक्शन्स ऑफ दीस बिझनसमॅन टू गोवन पॉलिटिशियन्स, टू द पुलीस, टू एवरी डिपार्टमेंट जे तूं आनी हांव करूंक शकना ते रॅम्पंटली इलिगली ते करपाक शकता. आनी दॅट इज द रिजन वाय प्रॉबेबली हायकोर्ट्स ऑर्डर हॅज कम इन अ वे दॅट गव्हर्मेंटाचेर ही बडी पडल्या. पूण गव्हर्मेंटाचेर आपल्याक बडी पडल्या म्हणून गोंयकारांक जर सतावपाक लागले देन इट इज समथींग दॅट आय डू नॉट एग्री टू. तूं म्हणटा तशें कालांगुटान बागान कानोळे हांव गेल्लो, वचपाचेच बंद केले. देर वॉज अ एब्सोल्यूट कॉम्पिटिशन. खंयचे शेक कितले लावड म्युजीक आनी वॉट वियर्ड भोजपुरी म्युजीक आयकपाक गेले. म्हाका एका जाग्याचेर इन अ व्हेरी गूड रेस्टॉरंट हांव गेलो, लायव्ह म्युजिकाचेर भोजपुरी म्युजीक. तो कोण पदां म्हणटा भोजपुरी म्हणजे चलना कितें, जशें नरकासुरा हांगा ट्रान्स आनी नेपाली म्युजीक. म्हणजे गोंय अशे तरेन विकला पॉलिटिशियनांनी, ताका लागून हायकोर्टाक इंटरफियर करचो पडटा. चल्ला कितें हो दिसता म्हाका म्हत्वाचो प्रश्न. क्विकली नंदन बाब, आय एम कंप्लिटली आउट ऑफ टायम. युअर थिंग इज व्हेरी क्लियर. लोकांच्या त्रासाचेर पयशे करपा नाकात. हायकोर्टाची ऑर्डर दिल्या ती पाळया. यू वॉन्ट दिस रिसेट बटन टू बी प्रेस्ड. न्ही, आज कितें आसा, वी कांट, वी हॅव टू रिस्पेक्ट लॉ, वी हॅव टू रिस्पेक्ट हायकोर्ट जजमेंट. टू थिंग्स. आतां वी कॅनॉट डिस्ट्रॉय गोवा. इतले वर्सां करूंक येताले पूण आतां आनी मुखारी करया, आनीक करया. आनी तशें ना. लेट अस फायंड अ सोल्युशन. लेट अस क्लोज डावन एट 10 o'clock. लेट अस प्ले इंडोर्स. इंडस्ट्री तुम्ही म्हणटात जर पैसो खर्च करचो पडटा जाल्यार पैसो करया आणि त्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी करया. एक्झॅक्टली फॉर अ म्युझिक इंडस्ट्री. एक्झॅक्टली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दोन मुद्दे अत्यंत म्हत्वाचे. म्हाका हाजेर एकूच पण सरकाराचो ताजेर मातसो तरी इम्प्लिमेंटेशन ते क्रिएट करपाक. इम्प्लिमेंटेशन शुड बी 100%. कॅनॉट बी पिक एंड चूज. कॅनॉट बी पिक एंड चूज. म्हाका दिसता हे दोन म्हत्वाचे मुद्दे ह्या डिबेटांतल्यान. आनीक अशे मनीस आशिल्ले आज ते टुरिझम इंडस्ट्री कडेन संबंदीत आसात, जांकां हो वेवसाय आनी कायदो ह्या दोनींची जाण आसा. नंबर 1 चेरी पिकिंग जावपाक जायना. नंबर 2 हो जो कायदो आसा तो पाळपाक जाय. आनी कायदो पाळून ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरल गजाली आमी ही इंडस्ट्री खातीर आनी जे कोण ह्या इंडस्ट्री खातीर गोंयांत येतात तांचे खातीर तयार करपाक जाय, ती करपाची जबाबदारी आमची आसा. जाल्यारच आमची इंडस्ट्री, टुरिझम इंडस्ट्री, म्युझीक इंडस्ट्री ही सिनिस्टर जावपा पासून उरतली. कोणीय आयलो, कितेंय केलें आनी गेलो, ही परिस्थिती गोंयाक हाजे मुखार उपकारची ना. कारण जशें दोन्ही पॅनलिस्टांनी सांगलां की भायल्यान जेन्ना कोण येता आनी हांगा उद्देग करता, वेवसाय करता, तो म्हणून बरें आहा. तो जेन्ना हांगच्याच लोकांक सांगपा लागता की आपूण तुजें काम करून दिता म्हणून, तेन्ना प्रॉब्लेम सुरू जाता. ते प्रॉब्लेमाक फूल स्टॉप लावपाचो वेळ आयला आनी ताजी बरी सुरवात ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन जावपाक शकता. अमित, नंदन बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीस डिबेट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.